जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यान बुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान येवं करताय म्हज्या युट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय घेवन येवंक ना। आयच्या दिसाक म्हजी टेस्टमनी हांव तुमकां दिवंक आयलां। कशे तरेन देवान म्हाका हात लायलो, आपल्या उजवाडांत ताणें म्हाका हाडलो हें हांव तुमकां सांगूंक आयलां आनी ही टेस्टमनी हांव तुमकां दिवंक आयलां। आनी पयल्या सुवातेर ही टेस्टमनी दिवच्या आदीं हांव हे जेरेमियाच्या पुस्तकांतल्यान पयलो 20:5 वड म्हणटा। कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, देवान म्हाका कुसव्यान आसतनाच म्हाका वळखलो आनी जेन्ना आवयच्या कुसव्यान आसतनाच म्हाका नेमलोलो एक प्रवादी म्हूण आपलो। पूण हांव जायतो वायट जिवीत हांव जियेलो, एक आडुकी रस्त्यार हांव चलतालो, हांवूच म्हज्या पदवीन आनी गोरवान हांव भरलोलो। आनी जेन्ना देवाक जाय आसलो आनी तो वेळ आयलो तेन्ना देवान म्हाका दोग प्रवादी धाडले आनी त्या प्रवाद्यांकूय हांवें जायतो उलयलो वायट, पूण त्या प्रवाद्यान म्हाका सांडूंक ना, कित्याक ती देवाची तांकां मॅसेज आसली आनी ते मॅसेजी वरवीं तांणी म्हाका मागण्यांक धरलो आनीक देवान तांचे मागणें आयकलें आनीक देवान म्हाका त्या काळोखांतलो उजवाडांत हाडलो। जेन्ना हे प्रवाद्या थंय हांव परत उलयलो जायतें म्हाका भितरल्या भितर दूख जालें आनीक हांवें परत फोन केलो आनीक त्या प्रवाद्याक हांवें मागणी करूंक लायलें म्हजेर आनी त्या प्रवाद्यान म्हाका ना म्हणोंक ना, पूण त्या प्रवाद्यान उक्त्या काळजान म्हजेर मागणी केलें आनीक जितले हांव पावटी फोन करतालो तितले पावटी हो प्रवादी म्हजेर मागणी करूंक लागलो। आनी त्या वेळार जेन्ना तो मागणी करतालो एक म्हजें जिवीतूच बदल्लें। हांव रडलो आनीक खरेंच काळजांतान हांवें देवा लागीं भोगसणें मागलें। रिपेंटन्स हें गरजेचें आसलें आनीक त्याच वेळार हांवें रिपेंट जालो, भोगसणें देवा लागीं मागलें आनीक जेन्ना हांवें रिपेंट जालो तेन्ना म्हाका देवान हात लायलो आनीक जेन्ना तो देवाचे स्क्रिप्चर तो धाडूंक लागलो आनी ते हांव वाचतां 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 ते देवाचे जिवे उतर म्हज्या भितर काम करूंक लागलें आनी तें काम करता करता देवान म्हाका तातूंतल्यान एक काळोखांतल्यान म्हाका भायर काडलो। खरेंच हांव देवाक दिन वाजता आर्गां आनी मोहिमांत हे प्रवाद्याक धाडून म्हाजो आत्मो देवान साल्वार केलो। खरेंच हांव हे प्रवाद्या पासत मागतां दुनिया देवा लागीं हे प्रवाद्याक जायतो आशिर्वादान भरूं, जायतो आशिर्वाद ताचेर देवूं आनी आत्मीक फळांनी ताका वाडय आनी चडय हांव की मागतां दुनिया जेजू क्रिस्तांव। कित्याक हे प्रवाद्यान म्हाका सांडूंक ना। आयज ह्या प्रवाद्या वरवीं हांव तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा ही टेस्टमनी घेवन आनी जावं तें देवाचें उतर हांव हे वेळार परगट्टां। कित्याक देवान म्हाका हात लायलो हें हांव जाणां, कित्याक हे काळोखांतलो उजवाडांत येवंक एक भरपूर कठीण आसलें, पूण देवान म्हाका हे काळोखांतलो उजवाडांत हाडलो आनीक जायतो वायट रस्त्यार हांव चलतालों, जायतें जिवीत हांव वायट चल्लां, पूण म्हजें हें पातक देवान पळोवंक ना। कित्याक जेरेमियाच्या पवित्र पुस्तकांत पयलेच 20:5 वड हें म्हज्या काळजाक लागली। खरेंच आवयच्या कुसव्यान आसतनाच म्हाका ताणें नेमलोलो, विंचून काडलेलो, आकारलेलो आनी आयज हांव तुमच्या मुखार तुमचे सवें हांव आसां आनीक हें देवाचें उतर हांव परगट करतां। जशे तरेन म्हजी जायतीं भाव भयणी काळोखी रस्त्यार चलतात तांकां पासत हांव वावुरतां ह्या वेळार हें देवाचें उतर परगट करतां। कित्याक आयज देवान म्हाका हात लायला, म्हाका जाय म्हज्या भाव भयणाक हात लायिल्लो आनी तांणी तें जिवीत बदल्लेलें। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, ही एक म्हजी टेस्टमनी आसली, पूण देवाक हांव व्हडल्यान आर्गां आनी मोहिमा वंदन दितां। कित्याक देवान म्हजो आत्मो साल्वार केलो, म्हजो आत्मो ताणें राखलो, त्या प्रवाद्याक धाडून ताणें म्हाका एक नवी दिशा दाखयली। वेळार हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी हो व्हिडिओ हांव म्हजो सोंपयतां।